नमस्कार. स्वाद आस्वादच्या आयच्या भागान आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक मनापासून येवकार. अशें म्हणटात की आमच्या जिबेचे खूपच नखरे असतात. आज जो पदार्थ आमच्या जिबेक आवडटा तो कांय दिसांनी जिबेक आवडना. म्हणूनच ह्या जिबेचे लाड पुरोवपा खातीर आमी सतत खंयचो ना खंयचो नवीन पदार्थ करून ह्या जिबेचे लाड पुरयतात. सो आयचे तुमचे जिबेचे लाड पुरोवपा खातीर आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्या आयचे 2 पदार्थ. हे 2 पदार्थ शिकपाक आमी आयल्यात पर्वरी हांगासर. आमची आयची गेस्ट कोण आनी आमचे आयचे 2 पदार्थ खंयचे हे जाणून घेवपाची उत्सुकता तुमकां सगळ्यांकूच लागला आसतली. तर मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक आनी जाणून घेवया आमचे आयचे 2 पदार्थ खंयचे ते. आमची आयची गेस्ट अर्चना पावसकर पर्वरी हांगा रावता. पर्वरीम चस्का रेस्टॉरंट आणि स्नेह बँकेट हॉल ताचे ते ओनर. स्वता फुडी आशिल्ल्या कारणान ते आपले रेस्टॉरंट बऱ्या तरेन मॅनेज करता. नमस्कार. नमस्कार. थँक यू. वेलकम सारिका. वेलकम. आमचे आयचे गेस्ट अर्चना पावसकर हांच्या बरोबर आयचे 2 पदार्थ शिकपाक हांव ऑल सेट आसा. आणि तुम्ही तुमचे पेपर आनी पॅन घेवन ऑलरेडी बसल्या आसतली हे सगळे इन्ग्रिडियंट्स नोट करपा खातीर. सो आयचे 2 पदार्थ खंयचे ते आमी अर्चनाक विचारया. सो खंयचे 2 पदार्थ तुवें आमच्या खातीर आज येवजिला? सगळ्यात पयलीं सारिका थँक्यू सो मच फॉर कमिंग टू चस्का. आयिल्ल्या खूप खूप धन्यवाद. माय प्लेजर. थँक्यू सो मच. आज आमी कुल्ल्याचे सुके जे सगळ्या आमच्या गोंयकारांक नुस्त्यान एक कुल्ली ही एक खूप आवडटा कुल्ल्याचें. आणि कुल्लीन आमी पळोवंक गेल्यार 2 तरेचे कुल्ल्यो आसता. एक समुद्री कुल्ल्यो आनी दुसऱ्यो खडपी कुल्ल्यो. जो आज आमी खडपी कुल्ल्यो घेतल्या म्हणजे त्याचो फ्लेवर सारको ऑथेंटीक म्हणजे समुद्री कुल्ल्यो सुद्धा बरोच लागतात चवीक. ओके, पण बाजारात गेले केन्ना ते कशें वळखोवपाच्यो? म्हणजे त्यो समुद्री कुल्ल्यो तूं म्हणटा आनी खडपी कुल्ल्यो ज्यो आमकां हाडपाक जर आमी गेली जाल्यार वळखोवपाच्यो कश्यो त्यो? एक तर सगळ्यात सोंपें म्हणजे कलरानूच. त्यो धव्यो असतात आणि ह्यो एक अशें म्हणजे डार्क कलर म्हणजे काळपट कश्यो असतात. ओके. सो होच फरक. सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमकां गरम मसालो लागतलो जो भाजपा खातीर. घरान आमी जसो कांदो भाजता तसो उबो कांदो, मागीर ताका ताज्या बरोबर सय भाजची पडटली आनी आलें लसूण, मागीर तेजपत्ता, सुकी कोथमीर, आमच्यो गोंयच्यो मिरसांगो, मागीर दालचिनी आनी मिरयां, लवंगां आनी आपली रेड चिली पावडर, हळदी पावडर आनी चवीक आमचे मीठ आणि मिरसांगो, ओल्यो मिरसांगो ज्यो आमकां तळटाना म्हणजे सुरवातीक सॉटे करतना लागतात ती आणि हे सगळे फोडणी खातीर जे लागता साहित्य ते हे सगळें भाजपाक लागतले म्हणजे सय आनी आणि तेल आणि सगळ्यो निवळ केल्ल्यो उजरेल्ल्यो आमच्यो कुल्ल्यो आणि दिसपाक अश्योच दिसता कुल्ली. ओके. जी तुमी हांगा पळोवंक शकता खडपी कुल्ल्यो कश्यो दिसता. ओके. सो हे जाले आमचे इन्ग्रिडियंट्स जे आमकां लागता क्रॅब सुका करपाक. फर्स्ट स्टेप आमकां कितें करपाक जाय ते तूं आमकां सांग. ओके. पयलीं सगळ्यात पयलीं तेल घालुया. एक 2 चमचे तेल घालपाचें, 2 टेबलस्पून अंदाजान ओके. घालून आणि कांदो. हो कांदो भाजपा खातीर म्हणून उबो चिरला, तुम्ही बारीक चिरून सुद्धा घातल्या जाता. आणि हो बरो असो तांबूस म्हणजे रेडीश जायसर भाजपाचो. ओके. सो एका कितें क्वॉन्टिटी तुका आसा की म्हणजे अमक्योच क्वॉन्टिटी म्हणजे हांवें एक 4 त्यो कुल्ल्यो घेतल्यात ज्यो एकाचे 2 म्हणजे तुमकां कटिंग कशी जाय त्या प्रमाणे करात तुमी. आणि ताका एक ल्हानसो कांदो हो उबो चिरपा खातीर आय मीन भाजून घेवपा खातीर घेतला. तसोच एक कांदो भाजपाक आनी एक कांदो मागीर करपाक शिजपाच्या टायमार घेवन. हो बरो तांबूस म्हणजे मातशे त्याचे धवे जो आसा पळय तो एक तांबूस जायसर आमकां भाजचो पडटलो म्हणजे त्याचो वास मातसो मागीर सुवादीक येता. तर हो कांदो आतां तांबसर म्हणजे तांबूस भाजून आयला. काळो करपाचो ना. ही बेसीक हो जो मसालो आसा पळय यू कॅन यूज इट फॉर ग्रेवी. हो सुकाक हांव यूज करता तशेंच तुमी ग्रेवीक करपाक जाता. आतां ही तुम्ही आले लसणीची अद्रक लसूण जिंजर गार्लिक पेस्ट जी आसा पळय ती मागीरूय यूज करूंक जाता. पण हांवें हांगा बारीक चॉप केला आले ते घालता. फ्रेश आमी जिंजर गार्लिक घेता तेन्ना टेस्ट चड बरी येता. आणि हे आले आनी लसूण. आता हे आले आनी लसूण पयलीं भाजून कित्याक ताका रॉ जो हे आसता फ्लेवर त्याचो वचपा खातीर. नाजाल्यार तुमी जर तशेंच जर कच्चे जर भाजनासतना घालत जाल्यार ती चव मातशी वेगळी लागता. सो ते दोन्ही गोष्टी फ्राय करपाची तितक्योच गरजेच्यो. आणि
ह्यो सुक्यो मिरसांगो ह्यो आमच्यो गोंयच्यो मिरसांगो ह्यो आमचे गोवन ट्रेडिशनल फ्लेवर दिता. बाकीच्या मिरसांगान जस्ट एक कलर्स आनी हे पण आमच्यो गोंयच्यो मागीर फ्लेवर्स तितून हे जायना. तर ह्यो सगळे खडे मसाले मिरयां कोथमिऱ्यो लवंगां दालचिनी तिखी हे सगळे हांव आतां एकाच बरोबर सगळे भाजून घालता. तेच ओके. बरें पण आमच्या घरान मातशें जर रेडीमेड जर मसालो असा गरम झाला मी तो हय हय मागीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी स्कीप करपाच्यो. पण केन्नाय जर तुमी अख्खो खडो मसालो जर घातलो भाजताना तेजो चव आनी करिल्ल्या गरम मसाल्याची चव मातसो बरोच फरक Right. जाता. हे सामकें तुमी फ्रेश भाजून करतात न्ही सो तो एक डिफरन्स. तर अंदाजे एक व्हडली वाटी भरून एक बॉल भरून हांवें ही सय घातल्या. ती बरी रेडीश तांबूस कशी भाजून घेवपाची म्हणजे तुमकां भाजताना एक तरेचो वेगळो वास येतलो. तर आतां हें आमचें भाजून जालां. तर आतां आमी हें बारीक पेस्ट करून चड बारीक अशें करपाची गरज ना. जशें आमी हुमणाक बी करता इतले फायन बारीक करपाची गरज ना. तर मातशें मोटेशें चडूय मोटें न्ही मातशें मिडियम मोठेशे जाय. हय म्हणटकीर मातशें ते खावपाक बरें लागता तोंडाक. ओके सो मी हे ग्राइंड करून घेऊया आता. हय तर वो सारिका आतां आमी भाजिलो मसालो आनी सय आनी कांदो बी भाजला. तर ही पेस्ट इतली जाडसर मातशी चड उदक घालून वांटप न्ही अशीच म्हणजे जितले तुमकां वांटपाक उदक लागता तो तितलोच प्रमाण Okay. दवरून हां. इतले जाडसर इतले वांटून दवरपाचें अशें ठीक. आतां सगळ्यान पयलीं तेल घालुया. एक सादारण एक व्हडलो टेबल स्पून आनी बारीक चॉप केल्लो कांदो खूब बारीक तुमकां जाय तसो मातसो बारीक करत जाल्यार मातशें बेगीन शिजता कळ्ळें. सादारण एक 2-3 चमचे घालुया. आनी पयलीं एक कांदो आमी भाजपाक घातला म्हणटकीर भाजूंक आमकां चड लागचो ना म्हणजे आतां शिजयतना चड लागचो ना फक्त एक हे हो कांदो मातसो चड सामको तांबूस आनी हें करपाची गरज ना मातशेंच सोटे करुया कित्याक तो मागीर आमच्या कुल्ल्या बरोबर मागीर शिजतलो. इतलो भाजला तितलो पुरो आतां. आनी एक 2 चमचे बरे भरून टोमॅटो घालुया बारीक चल्लेलो. ओके सो आता ही आमी जी करता पळय ग्रेवी करतली आता ही आमी क्रॅब सुका करपाची. हय. हेतून आमकां सेम चिकन घेवन बी अशी यूज करू चिकन शकता. हय काय चिकन different? घेवंक जाता तुका सेम आतां बारीक कालवा मिडियम पण same, सेम सेम हय. मातशें जर आनी इल्लें ट्विस्ट जाय जाल्यार आमी आतां केरला स्टायलीन बी कशी 1-2-3 कढीपत्ताची हे घालता तेजो सुद्दां फ्लेवर वेगळो येता. पयलीं आमी सयेन भाजतना आमच्यो मिरसांगो घातल्या आनी ह्यो सुद्दां मिरसांगो ओल्यो मिरसांग्यांचो मातसो वेगळो फ्लेवर येता म्हणून हे घालुया फोडणी थोड्यो चड खूब घालनाका कित्याक पयलीं ऑलरेडी आमी भाजपाक मिरसांगो घातल्या आनी रेड चिली पावडर सुद्दां आमी घालतली न्ही मिरसांगेचो पिठो. तर तुमच्या आय मीन तुमकां जितले तिखट आनी कशें जाय त्या प्रमाणे तुमी तर मागीर फायनली आपल्या आवडी प्रमाणे असता. तुमकां कोणाक तिखट जाय जाल्यार तुमी मातशें चड सुबेज घालूं शकता तिखसाण. हळद एक हाफ टीस्पून घालपाचें तुमची. ओके थोडेशें मीठ हांव आतां घालता म्हणजे तो कांदोय मातसो बेगीन शिजून म्हणजे येतलो. आतां आमी कुल्ल्यो घालुया शिजताना. कुल्ल्यो शिजपाक बी वेळ लागना. एक हेच्या बरोबर एक थोडेशें उदक ऍड करूया. ओके सादारण एक हाफ कप सुमार उदक घालून चड उदक कित्याक आमकां सुकें करूंक जाय न्ही म्हणटकीर उदकाचो प्रमाण चड वापरून सो कुल्ल्यो तुवेंनूच उजरायल्यो काय तुका उजरावपाक येता कुल्ल्यो? येता. फाटीं म्हाका एक इन्सिडंट जाल्लो कुल्ल्यो हाडल्यो आनी हांव फ्रिजान दवरपाक विसरलें. नॉर्मली फ्रिजान दवरतकीत कुल्ल्यो म्हणजे मरतात अशें म्हणटा मागीर आमी ओके मातशें जाम जाता मे बी रोकडो हाडल्यो बाजारांतल्यान आमी एकदम फ्रेश हाडटा न्ही ज्यो त्यो हाडटात त्यो हाडून फ्रिजान दवरपाच्यो. म्हाका दिसता त्यो हें जालें म्हणून हांव रोखडी करून घेतली. सोमतें म्हाका म्हाज्या पोटाक धरलें. सो तो इन्सिडंट जितल्यो खावपाक रुचीक तितले तुमकां मातशें कश्ट घेवचे पडटा. सगळ्या बायलांचो होच प्रॉब्लेम आसा जेन्ना कुल्ल्यो हाडटा खावपाक कुल्ल्यो सगळ्यांक आवडटा पण जेन्ना कुल्ल्यो उजरावपाच्यो आसता तेन्ना खरेंच सगळ्यांक टेन्शन येता. म्हाका ही टीप तुवें सांगला ती सगळ्यांक उपयोगी पडटली. ती हाडटकीत पयलीं एकदम डीप फ्रिजान उडोवपाची एक अंदाज एक अर्द वरान ती हें जाता आनी देन यू कॅन म्हणजे तुमी भायर काडून ती उजरोवपाक घेवपाची. ओके तर सारिका आतां ह्यो कुल्ल्यो आमच्यो
शिजल्यो. आता आमी सुरवातीक पयलीं थोड्योश्यो कोथमीर ओली कोथमीर घालुया. आणि जेन्ना कोथमीर भाजता न्ही तेजो मातसो वेगळ्या तरेचो फ्लेवरूय येता कोथमिरीक. सदांच फोडणीक मातशें वेगवेगळे हे सगळे तुझे ट्रायड अँड टेस्टेड मेथड सगळे करून मिस्टेकी करून शिकून आयिल्ली. तर आता आमी वदळ गो मसालो पळय गरम मसालो आनी सगळ्यो सोय बी भाजून दवरलेली. आमी भाजला हो. आणि हो जो मसालो आसा सारिका तूं डीप फ्रिजान मगो एक 4-5 दीस किंवा 8 दिसां खातीर करून दवरूंक शकता. ओके रायट. सुक्याक आतां आमकां फक्त एक अंदाजे 2 चमचे पुरो ते. फक्त ताका मातशें थिकनेस येवपा फक्त खातीर 2-3 2 चमचे. कित्याक आतां आमचे कुल्ल्यो हांवें 4च घेतल्यात न्ही. एक 4 कुल्ल्यांक 2-3 टेबल स्पून पुरो. ओके डिपेंड्स बायंडींग म्हणजे ताका एक दाटपणा येवपाक. कित्याक आमी भाजूंक जेन्ना वतली तेन्ना आमकां ऑब्वियसली इल्लेशें काय भाजपाक जावचें आसता ते क्वॉंटिटी. कित्याक सुक्याक तुका चड लागना. तुका खूब एक 2-3 चमचे पुरो जाता फक्त तितले. कित्याक आमी सुखें करता न्ही. कित्याक उदकाचो वापर कांयच ना भितर. फक्त फ्लेवर. आनी पळोवपाक गेल्यार चड टायमूय लागना करपाक आमकां. इन्स्टंट अशें आसा हे. आणि आतां मीठ आतां आमी वदळ घातला पण थोडेशें मीठ लागतलें आमकां. आनी सुकें घालुया. आणि आता आमचो हो सगळो ऑलमोस्ट सुका क्रॅब सुका तयार जाल्लें आसा. सगळ्यान लास्ट म्हणजे आतां सुकें म्हणजे आनीक सुकें ड्राय करपा खातीर म्हणून हें वयल्यान ओके परत घालपाची परत हय भाजपाक आमी तो मसालो चड वापरूंक ना न्ही. 2 तर हें ड्राय कोकोनट घालून आनीक सामकें सुकें जातलें. तर मातशें म्हाका बी कोथमीर खूब आवडटा. सो हांव जेवणाक मातशें कोथमिरीचो वापर चड करता. कोणाक आवडना तेंच्यांनी स्कीप केल्यार जाता. क्रॅब सुका हांगा रेडी आसा आणि डेफिनेटली तुमकां सगळ्यांक हे करपाची उमेद आसतली. ताका लागून परत एक फावटी हाजो रिकॅप पळयात आणि डेफिनेटली तुमी हे करून पळयात हाजो रिकॅप. क्रॅब सुका करपाक साहित्य: सोय, उबो चिरलेलो कांदो, आलें, लसूण, तिखीची पानां, सुकी कोथमीर, सुक्यो मिरसांग्यो, तिखी, मिरयां, लवंगां, मिरसांगेचो पिठो, हळद पिठो, रुचीक मीठ, ओल्यो मिरसांग्यो, बारीक केल्ले टमाट, बारीक केल्लो कांदो, तेल आनी कुल्ल्यो. क्रॅब सुका करपाक सगळ्यांत पयलीं कायलीन 2 कुलेरां तेल घालपाचें. तातूंत उबो चिरलेलो कांदो बरो भाजून घेवपाचो. ह्या कांद्यान बारीक केल्ली लसूण आनी आलें भाजून घेवपाक जाय. तातूंत सुक्यो मिरसांग्यो, मिरयां, कोथमिऱ्यो, लवंगां, तिखी हो सगळो आख्खो गरम मसालो भाजून घेवपाक जाय. हे बरें भाजले की सोय भाजून घेवपाची आनी ताजी पेस्ट करून घेवपाची. दुसऱ्या आयदनान तेलार बारीक केल्लो कांदो तळसून घेवपाचो. तातूंत बारीक केल्ले टमाट घालपाचे. ओल्यो मिरसांगेचे कुडके, 1 कुलेर मिरसांगेचो पिठो, अर्दे कुलेर हळद, इल्लें रुचीक मीठ आनी कुल्ल्यो घालून इल्लें उदक घालून शिजोवन घेवपाचे. शिजले की बारीक केल्ली कोथमीर घालपाची आनी वाटलेलो मसालो घालपाचो. हे परत शिजोवन घेवपाचे आनी शेवटाक 1 कुलेर सोय घालपाची आनी कोथमीर घालून गार्निश करून सर्व करपाचे. क्रॅब सुका उपरांत आमची आयची दुसरी रेसिपी आसा ती आसा स्क्विड्स बटर गार्लिक. पर्सनली स्क्विड्स बटर गार्लिक ही म्हजी फेवरेट रेसिपी. सो म्हाका हाची कशी जातली ही रेसिपी हाची क्युरियोसिटी खूब आसा. आनी हेका इनग्रिडियंट्स आमकां कितें लागता ते सांग. बरोबर. सगळ्यात पयलीं आमकां बटर लागतलें. मागीर गार्लीक स्क्विड्स बटर गार्लीक म्हणजे गार्लीक मातशें गार्लिकाचो प्रमाण चड आसा. आनी हांगा आमी क्रीम यूज केला, फ्रेश क्रीम. ओके. मैदो हो फक्त दाटायक मातशें थोडोसो घालपाचो. आनी तिखटपणाक ब्लॅक पेपर, ऑरेगोनो लागतले, हर्ब्स, सॉल्ट आनी स्क्विड्स घेतला अंदाजन 2 to 250 ग्रॅम क्लीन करून स्क्विड्स आसात. ओके. क्लीन करून घेतला आनी बॉयल करून घेतला की ना ते अजून रोच आसा. आतां आमकां तळसून घेवपाक जाय. सो सगळ्यांत पयलीं आमकां बटर घालून घेवया. देन हो सॉल्टेड बटर घेतला की प्लेन सॉल्टेड सॉल्टेड. आतां बटर गार्लीक म्हणटा की बटर आनी गार्लीक गार्लिक मेन चड तेंचो फ्लेवर. ओके. आमी आमचे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट केला. हितून आमी भरपूर बटर घातला, ताचेर भरपूर बारीक केल्ली गार्लिक घातला आनी ते बरें तळसून घेता आमी. गार्लीक मातशें बरें म्हणजे सॉटे सारकें करूंक जाय म्हणजे तेजो रॉ
फ्लेवर्स फ्लेवर्स हां. आता आमी हे सगळ्यो माणक्यो क्लीन केल्ल्यो माणक्यो मातश्यो सॉटे करून घेवया. ओके. चडूय भाजून हें करप ना, परतोवपाक नाका, नाजाल्यार मागीर ती मातशी रब्बरी म्हणजे चड वातड ओके. खावपाक लागता. सो मातशें ताका एक तळसून घेवपाच्यो. म्हणजे सुमारे कितले मिनटां? मातशें एक 2-3 मिनटां. तितलेच. सो जेन्ना हांगासर अर्चना सगळे इन्ग्रिडियंट्स दवरताले तेणे आमकां फर्स्ट थिंग सांगल्या की ही जी रेसिपी आसा ही करपाक खूब फास्ट जाता, इन्स्टंट अशी रेसिपी. जरी खूब जाणांक ही आवडटा रेसिपी, करपाक सारकी सोपी आसा. आणि हे सगळे इन्ग्रिडियंट आमच्या कडेन घरा कडेन अवेलेबल आसता. तर एक 10 मिनटान डीश जावपा सारकी डीश ही. आणि हांगा तुमी इन सेम डीश तुमी दुसरे खंयचे प्रॉन्स यूज करपाक जाता, बोनलेस फीश यूज करपाक जाता, इवन आतां क्रॅब सुद्दां आमी म्हणजे. ओके. सो जेंकां स्क्विड्स आवडना तांच्यांनी हाचे वाटेचें कितें घेवं येता, म्हणजे प्रॉन्स घेवं शकता तुमी, बोनलेस फीश घेवं येता. आतां पळय तुका म्हणजे हेचो टेक्स्चर मातसो चेंज जाल्ल्या भशेन दिसतलें. नाव एट दीस स्टेज आतां तुमी क्रीम एड करुया. ना पयलीं आमी कितें करुया, एक थोडोसो एक 1/2 टीस्पून ऑल पर्पज फ्लावर म्हणजे मैदा घेतला. चड घालप ना, फक्त दाटा येवपा खातीर थोडेशें थोडोसो घालून एक 1/2 टीस्पून मातशें रोखडेंच मिक्स करप, नाजाल्यार ताचे गुळे जावपाक दिवपाचे ना. आणि मागीर क्रीम घालून घेवया. एक अंदाजे एक फूल बॉल भरून, पण तुमकां कितले क्रिमी जाय त्या प्रमाणे तुमी घाला. दिस हाफ, आतां हांव 1/2 कप यूज करता. 1/2 ऑफ दीस. ही आता जशी आमी गरम करतली तशी ती दाट जायत वतली. मीठ घालूया थोडें. ओके. मीठ हांवें सारिका कमी घातला, कित्याक बटरानूय मिल्क आसा. मीठ आसा. एक हर्ब्स आणि ऑरेगेनो थोडेशे जस्ट फ्लेवर. ह्यो दोन्ही गोष्टी तुम्ही स्कीप केल्या, जर तुमच्या कडेन घरा कडेन अवेलेबल ना जाल्यार तुम्ही हे दोन्ही स्कीप करपाक जाता. हय. जे हे बाकीचे सगळे इन्ग्रिडियंट आता आमच्या घरान सगळ्यां कडेन अवेलेबल आसता. सो इन सिंपल वे यू कॅन स्कीप. हे घालत जाल्यार मातसो आणि फ्लेवर मातसो बरो येता. आणि स्पायस येवपा खातीर थोडोसो पेपर लास्ट. आणि हो मातसो आमी मोठोसोच घातला न्ही, एकदम मातसो रफ पावडर करून घेतला हेजो. तर ही सुद्दां तुका आतां कितले तिखट जाय ताचेर डिपेंड. ओके. आतां कांयच तिखटूच नाका. भुरग्यांक बी जर तुमकां हें करपाक जाय जाल्यार पेपर स्कीप करपाक जाता तुमकां. म्हणजे सो डीश रेडी. ओ माय गॉड, म्हणजे इतले फास्ट एकदम नॉट इवन 10 मिनिट्स. आमी आतां पळयलें हांगासर की स्क्विड्स बटरकालीक आमी हांगा केले आणि इतले फास्ट जाला ते. हांवें तरी एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें की इतले बेगीन जाता ही रेसिपी. आणि जर तुमकां आतां हे घरा करून पळोवपाक जाय तुमी इजिली करूं शकता, कित्याक इन्ग्रिडियंट जे आसा हांगासर ते सगळे आमच्या घरान अवेलेबल आसता ते. आणि ऑलरेडी अर्चनान सांगलें तुमकां जर हर्ब्स आनी ऑरेगॅनो जर घालपाचें ना जाल्यार तुमी ते स्किपूय करूं शकता. पण इन केस तुमकां मातसो तो रेस्टॉरंट स्टायल फ्लेवर जर तुमकां तो येवपाक जाय जाल्यार तुमी ते घालपाक जाय. आणि आमची ही डीश रेडी टू सर्व आणि हांव रेडी टू टेस्ट. सो पळयात हेजो एक रिकॅप. स्क्विड्स बटर गार्लिक साहित्य: बटर, लसूण, क्रीम, मैदो, मिरयाचो पिठो, ऑरिगॅनो, हर्ब्स, मीठ आणि स्क्विड्स. स्क्विड्स बटर गार्लिक करपाक सगळ्यांत पयलीं बटर घालून बारीक केल्ली लसूण घालून बरें तळसून घेवपाचें. ताजेर साफ केल्ले स्क्विड्स घालपाचे. हे स्क्विड्स बरें तळसुपाचे. स्क्विड्स मातशे तामशे जाले की तातूंत इल्लो सुको मैदो घालून बरें मिक्स करून घेवपाचे आनी तातूंत फ्रेश क्रीम घालून बरें ढवळून घेवपाचे. रुचीक इल्लें मीठ घालपाचें. हर्ब्स आनी ऑरिगॅनो मातशे रुचीक घालपाचे. ही ग्रेवी दाट जाली की शेवटाक तिखसाणीक मिरी पिठो घालून स्क्विड्स बटर गार्लिक रेडी करपाचे. ओके. सो फायनली म्हाज्या जिबेचे लाड पुरोवपा खातीर हांगासर हांव रेडी आसा आयचे 2 रेसिपीज टेस्ट करपा खातीर. हांगासर आसा म्हजे बरोबर फर्स्ट आमची जी रेसिपी आमी केल्या ती क्रॅब सुका आणि स्क्विड्स बटर गार्लिक. आणि आमचे गेस्ट जे आसा तेणे ऑलरेडी इतल्या बऱ्या तरेन हे इतले सर्वूय बरें केला आणि ऑब्वियसली टेस्टूय तेजी सुपरबूच आसतली. म्हाका चड रावपाक आनी उलोवपाक जावचें ना, कित्याक हांव ते आपली टेस्ट करता आनी मागीर सुशेगाद तुमचे कडेन उलयता. सो अर्चना, पयलीं हांव क्रॅब सुका टेस्ट करता. ऑब्वियसली खूब टेस्टीच आसतलें, कित्याक
तूं सगळ्यांक सर्वूय करता हे कितलेशेच वर्सां जाता हे सो डेफिनेटली खूप यमी यमी आसतले. जशी आमी गेस्टा कडल्यान फीडबॅक मागता आफ्टर एवरी डिश गेस्ट येता सो तुजें म्हाका तशेंच सजेशन आनी फीडबॅक इज व्हेरी तेच करपाक तर बसला रे. इम्पॉर्टंट. ओके सो हे क्रॅब सुका जे आसा हे तुमी गोवन पाव जो आसा तेजे बरें खातले. आमी ते पोळी बरें खावं शकता आनी हे कात्र्याचो पाव कात्र्याचो पाव तेजे बरें खाता. तुका आतां स्वीट बटर गार्लीक थोडे. ओके सो दोनी आयच्यो रेसिपीज हांव सुशेगाद टेस्ट करतले. सो हियर आय गो. सुपर्ब. खरें सांगता Thank you. इतली बरी टेस्ट येयला. माझे टेस्ट बर्ड्स तर खरेंच खूप खुश जाला की इतली सामकी यम्मी अशी रेसिपी हांव खाता हांगासर. ते तिखसाण जे आमी टिपिकल गोवन म्हणलें काय ना आमकां ते तिखसाण जाय आसता प्लस तेजे मसाले आनी तूं म्हणटा तशें सोय परफेक्ट ब्लेंड जाल्या आनी इतली यम्मी जाल्या सांगू तुका. खरेंच खूप टेस्टी आसा. आनी कुल्ल्यो म्हणलें काय ना त्यो अश्यो बऱ्यो अशें धरून त्यो अशें कट करून काडून बिडून चाबून खावपाक जाय. खरेंच खूप सुपर्ब. आनी म्हजी फेवरेट डिश स्क्विड्स. हय बटरी क्रिमी यम्मी आनी ती हांव खातलें आतां प्रॉपर गार्लीक नान चीज गार्लीक नान. तो होय म्हाजो फेवरेट. खरेंच अर्चना दोनी मुगो रेसिपीज रियली अमेझींग आसा. व्हेरी टेस्टी आनी शुअरली हांव एक खरें सोंपोवपाचें आसा सगळें पण तूं म्हाका कंपनी दिवं शकता. सो प्लीज तुंय बी हेजे बरें म्हाका कंपनी दी. अर्चना जे चस्काचे ओनर आसा आनी ते हांगासर खुबशे गेस्टांक अशेंच बरें बरें जेवण दिवन खूब खूश करता. तशेंच आज ताणें म्हाकाय खरेंच खूब खूश केला आनी रियली इतली टेस्ट बरी आल्या. म्हणजे माझी फेवरेट तुका पयलीं सांगली की माझी फेवरेट रेसिपी स्क्विड्स आनी ती परफेक्ट जाल्या म्हाका जाय तशीच. तूं इतली बिजी आसता खुबशे तुजी एक्टिविटी चालूच आसता तातूंत तुवें आमकां टायम दिलो आमच्या खातीर इतल्यो सुपर्ब अश्यो रेसिपीज करून दाखयल्यो ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. काय थँक्यू सारिका. तुवें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल तुका सर्व करपाची आनी डिशीज दाखोवपाची तेज्या खातीर तुजे खूब आभार आनी धन्यवाद. प्लेजर इज मायन. खरेंच ह्यो रेसिपी तुमी करून पळयात आनी शोली तुमकां खूब आवडटल्यो. तुमचो फीडबॅक आमकां दियात की तुमकां ह्यो डिशीज कश्यो लागल्यो त्यो आनी पळयत रावात स्वाद.